जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. बापानं सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आणि आपण देवातावन येवन देवातय फाटी वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तो उठलो आनी आपले वयले उस्तूर काण दवर एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एका आयदनांत उदक ओतून आपल्या सिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदलेल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रू सरशीन आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोमिया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कितेंच सोडिचो ना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगता तुका वांटो आसचो ना. देवाचें उतार हें. मुस्तुबुटी आमी सांगता देवाचें पळय कितें केल्यार कळना. देव आसा म्हूण पयलें रुजू जाय. देवाचें कळ्ळें वांटो म्हूण कळ्ळी जाल्यार उपरांत हांव तुजो पटलाव करता म्हणटात. म्हाका ते धाडा तेल्या व्यक्ती लागीं उलयतना म्हाका एक सवाल दोसचें. मुस्तू जाणां सांगतात स्त्रियांक बेजार करनाका. स्त्रियांक कितें कोणाक तांचें मोत घालून स्टडी करूंक जायना काय. स्त्रियांक कितें आसा मोत स्टडी करूंक जायना, खंयच्या ददल्याक जायना म्हणटात. आनी हें सती मात्र. तरी पूण हर एक ददलो सामान्य तरान काजार जावन त्या जिने वटो त्या चले वटो जीवन लाँग वाचता. तो ताजें मोत कितें कळना, कितें ताका गुरपीत कळना जाल्यार हर एकलो सामान्य तरान चेडो काजार जाता आनी एका चली लागीं आपलें जिवन सगळें तो जियेता. तर देवाक येताना मात्र ताजें सगळें कळी जायचें. ताजे उपरांत मात्र हांव पटलाव करता म्हणच्या सवालाक खंयसर अर्थ आसा गे म्हणलें. खंयसर अर्थ आसा गे म्हणलें. देवाक येताना दुसीत ना, ताणें म्हाका करेक्ट सांगाचें, हें म्हाका समजना, देखून हांव देवाचो पटलाव करिना. देवा सांगात हांव जियेना. कित्याक म्हळ्यार ताणें करचें म्हाका वाटत कळना. पूण हांव आनी तूं सगळ्या ह्या मनशा सैंबासकान हांव जियेता. आमकां तांचे वाटो कळनात जाल्यार तांकां हाता काडून आमी जियेता. त्या देखून मोगाचें न्हू सबार संगती म्हाका तुका समजना जाल्यार एक सोलो चलये वट्टे आपलें जिवन जियेता. तर देवाच्यो संगती म्हज्यान तुज्या जिवितांत कळनातल्या वेळार हांवें तुवें कशें देवाक सांडून जिवंक जाता. बगार देवा थंय सांगातपणान हांवें तुवें जिवंक जाय. आमी उडास दवरूं जाय. आमचें चिंता आपूं बोलान आमी सगळें ह्या संवसारार जें कितें आमी बरेंपण म्हणटा, बरें कितें म्हणटा, जें कितें हांव आनी तो मोग म्हणटा, जें कितें हांव आनी तो नीत म्हणटा, जें कितें हांव आनी तो न्याय म्हणटा, असो सगळें असो सृश्टीकर्ता देव जावन आसा. सृश्टीकर्ता हाचें डेफिनेशन एक मोग म्हळ्यार कितें, बरेंपण म्हळ्यार कितें, नितीवंतपण म्हळ्यार कितें, न्याय म्हळ्यार कितें म्हणलें आसचें तेजो विवर असो कोणा कडेन देवा कडेन. म्हाका न्ही तुका कांय सुद्दां तो अर्थ गुंतूना. सगळें बरेंपण म्हणल्याचो सगळो अर्थ सगळें चिंता पाश्चंत देवा थंय. मोग म्हणल्यार सगळें चिंता पाश्चंत देवा थंय. सगळें नीत ह्या न्याय म्हणलें सगळें आसचें देवा थंय. म्हज्यान तुज्या अल्प चिंतपां दाबळें हांवें तुवें तें निर्धार केल्यार कशें जाता. बोगाना गे आमकां आमच्या एका ल्हानशा चिंतपान आमी दर्पान आनी अहंकारान देवाचेर आमी तीर्प दिता म्हणून. चिंत्या एकलो सायंटिस्ट, टॉप सायंटिस्ट नासा थंयसर कशें ते उपग्रह उडाचे, कशें ते वसाचे म्हणून ते डिसायड करतात. तांकां गुत्त आसा. म्हाका ताजे विशयान कांय गुत्त ना. म्हाका इल्लेशें गुत्त आसल्यार म्हाका आमच्या इस्कॉलान कॉलेजीन शिकयल्लें तें एटम म्हळ्यार अशें, तें म्हळ्यार तशें इल्लें म्हाका गुत्त आसा. हांव त्या विज्ञानीक ते नासाच्या विज्ञानीक वचून सवाल करूंक जाता की हें कितें अशें, तें कितें अशें जावंकूच नजो अशेंत तेजें म्हूण हांवें सवाल करूंक जाता की. तर ताका एका मनशाक
एका विज्ञानाक सवाल म्हाका आनी तुका करूंक जायना जाल्यार वो मोग म्हणलें श्रेश्ट केल्ल्या देवाक, हे बरें कितें म्हणलें श्रेश्ट केल्ल्या देवाक, हे नीत म्हणलें कितें श्रेश्ट केल्ल्या देवाक, हे न्याय कितें म्हणलें तीर्प करच्या देवाक, ताजेर तीर्प करूंक हांव आनी तूं कोण गी म्हणलें सवाल. हांव आनी तूं कोण गी म्हणलें सवाल. मस्त मोठी आमी सांगता हें करचें नीत गे देवान, ही करची नीत गे, वो एक न्याय गी म्हणून विचारता. वो देवाचो कोलो न्याय म्हणून विचारता. वो देवाचो आतां मोगाक खंयसर अर्थ आसा. देव मोग करता म्हणटात. देव मोग करता जाल्यार तो कित्याक तर एक हात नाशिल्ले तो भायर येता व्यक्ती. हात नात, पांय नात, कित्याक वो कसलो मोग देवाचो. देवाचो मोग कसलो. ताका त्या मोग म्हणलें सगळ्या चिंतपाचो रुवारी जावन आसच्या देवाक हांवें तुवें सवाल करूंक कशें जाता गे म्हणलें. कित्याक उत्ता गे म्हाका आनी तुका समजना. म्हज्यान तुज्या गर्वान हांव त्या देव म्हणल्या सगळ्या सृश्टीकर्त्याच्या त्या मोगाचें डेफिनेशनांत ह्या त्या नितीचें ह्या न्यायाचें कितें आसा ताका सावन तूं सवाल करता. हांव हें म्हजें आनी तुजें महापताक न्ही गे. म्हाका आनी तुका समजनाशें हांव आनी तूं कितले बटी सवालां करता. हांव त्या देखून रोमाकारांक बरयल्या 9व्या अध्यायान 20व्या वाक्यांत आमी पळयता. हांव देवाक फाटी संदाय दिवंक तूं कोण. मातयेचें आयदन आपणाक पेटलेल्या कुंभारा लागीं तुवें म्हाका ह्या रुपार कित्याक पेटले म्हणून सवाल करीत गाय. हांवें तुवें कशें सवाल करूंक जाता गे म्हणलें सवाल. म्हाका आनी तुका समजना विशय दुसरी. म्हाका आनी तुका समजना विशय दुसरी. त्या देखून जेजून सांगलें तुका हांव कित्याक पांय धुता तुका आतां समजना. तुजो पांय हांव धुता कित्याक तुका समजना. पूण मागीर तुका कळीत जातलें. हांव तुजो पांय धुतना धुयनाका धुयनाका म्हूण सांगनाका म्हाका. धुयनाका धुयनाका म्हूण सांगनाका म्हाका. कित्याक धुता म्हणून मागीर तुका कळीत जातलें. मागीर तुका कळीत जातलें. पूण जेजू सांगता थोडी गडितां तुज्या जिवितांत जाय जायस. तुज्या गडितांत तुज्या जिवितांत तुवें बदलावण जायच जाल्यार, तुज्या कुटुंबांत बदलावण जायच जाल्यार ही गडितां तुज्या कुटुंबांत तुज्या जिवितांत तुज्या शेजारा तुज्या फिरकेच्यान तुज्या सगळ्यांनी जाय जायस. ना जाल्यार तें साध्य ना. ना जाल्यार तें साध्य ना. आनी ही समजून येनातल्या म्हाका हांवें आनी तुवें कितले बुटी आमी तोंडाक आयिल्ल्या बरें उलयलें. हांव तोंडाक आयिल्ल्या बरें उलयलें. हांव जें कितें सरस्पर घडटा तें सगळें आमच्या बऱ्याक म्हूण चिंतच्या बदलाक आमी मस्त बुटी आमी ताका सवालां केल्यांत. रोमाकारांक बरयल्या 5व्या अध्यायान 3 आनी 4 वाक्य म्हणटा आमच्या कश्टा अनवारांती आमी संतोश पावता. पळय कितले अर्था बरयत. आमच्या कश्टा अनवारांती आमी संतोश पावता. कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणेकायेक वाट करतात. सोंसणेकाय आमचे तिरासण परकोवंक पावता. तिरासण आमच्या बरवेसाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. कितले करता बरें. परत हांव वाचता. कश्टा अनवरांती आमी संतोश पावता. कित्याक कश्टा अनवरां सोंसणेकायेक वाट करतात. मस्त बोटी आमच्या भुरग्यांक ह्या आमकां सोंसणेकाय म्हणलें ना. कालीं इल्लें जाल्लें कळ्ळें ढगा 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 राग आयलो. डबा 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 राग आयलो. म्हाका जर तर म्हाका हांगा तावन एका कामाक म्हाका वचपाचें जर तर म्हाका वचूंक आनी जायना जाल्यार भयंकर राग आयलो. जर तर दोन दीस ताप आयलो जाल्यार सोंसून बरो रावताय. कांय जायना. फस्ट क्लास. कांय तोंदरे ना. 2 न्ही 1 हप्त्या कामाक वचलें तुका सोंसणेकाय बरी आसता. कितल्या जाणांक आमचे मदें सोंसणेकाय ना मोगाचें न्हू. कितल्या जाणांक आमचे थंय सोंसणेकाय ना. कितल्या जाणांक आमकां खालें केल्ल्या कडलो ठक्क राग येता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा असल्या संदर्भात जर तर तुका कांय कश्ट आयल्यार तुजे थंय एका रितीचे कश्ट येवन सर्वेस्पोर देव तुजे थंय सोंसणेकाय हाडूंक पळयता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा ही सोंसणेकाय वाट केल्ली ती सोंसणेकाय आमची तिरासण परकोवंक पावता. तिरासण पावोवंक पडटा. पोर एक वाचिल्लें. मस्त जाणांक आशा आसा जावंक. पूण आशा आशिल्ल्या वरवीं तातूंत कांय साधन करूंक जायना. ह्या वेळा आमी निर्धार करता. ह्या वेळा हांव एक निर्धार करता. थंयसर इल्लें पुणी बरेंपण आसा. कितें बरेंपण. मुखार एक बरें जावंचें चान्स आसा. चिंत्या हांव एक जेजूक पाटलाव करूंक आशा आसा. ह्या संवसारार कितल्याक 100 करोड लोकांक तांकां जेजूक पाटलाव करूंक आशा आसा. पूण डिसिशन ना. निर्धार ना. आनी थोडी जेजूक पाटलाव करूंक निर्धार करतात पूण सड्ड फळ येना. कित्याक थंय तर डिटर्मिनेशन ना.
केदाळा तुजें थंय डिटर्मिनेशन आसा, केदाळा त्या वाटेन थिरासणेन हांव चलतां थंयसर मात बदलावण जावंक शकता. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा कश्ट अनवरां आयिल्ल्या वेळार म्हज्या जिवितांत हांवें देवाक सवालां करच्या बदलाक हें कित्याक जाता म्हूण देव खंयसर आसा विचारच्या बदलाक ती हांवें सोंसून काडून गेल्ल्या वेळार म्हजें थंय एका रितीची तिरासन या डिटर्मिनेशन आमी भोगता. आनी ही तिरासन आमकां बरवस्या कारण जाता. पवित्र पुस्तक म्हणटा आनी तिरासन आमच्या बरवसाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. आनी हें जावन आसा मुसोन तुजो बरवसो खंडी जावनी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बरें जाता म्हणलें. त्या खातीर हांवें तुवें उडास दवरिसे मोगाचें न्हू. जें कितें म्हाका आनी तुका समजना, जें कितें म्हाका आनी तुका समजना ताचे विशयी आमी खोडी काडच्या बदलाक, ताचे विशयी आमी पाड चिंतच्या बदलाक आमी उगस रावन देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय. आनी त्या देखून द्वितीय पुस्तक 29-28 वाक्य म्हणटा गुपीत जें कितें गुपीत आसा तें सर्वेस्पर आमच्या देवा कडेन आसा. जें कितें गुपीत आसा तें सर्वेस्परा आमच्या देवा कडेन आसा. म्हाका आनी तुका समजूंक जायना दॅट इज अ सिक्रेट. तें देवाचें गुपीत योजन म्हाका आनी तुका कितें केल्यार समजूंक साध्य ना. थोडें मात्र ताणें कळीत केलां. पवित्र पुस्तक म्हणटा जें कितें उगडापें केलां तें आमी आनी ह्या कायद्याची सर उतरां पाळचे खातीर आमच्या आनी आमच्या भुरग्यांचें जालां. उगडापें केल्लें मात्र तें आमचें जालां. जें कितें गुपीत आसा तें म्हाका आनी तुका समजूंक समजना. कित्याक तें उगडापें तर जावना. उगडापें जावन सो आमच्या जिविताचें थोडी घटना थोडो वेळ गेल्या उपरांत आमकां कळीत जावंक पुरो. आनी त्या देखून पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता सबार पोटी आमकां गुपीत चिंतपां समजूंक जायनातल्या वरवीं आमचे थंय विविध घटना घडोवन आमचें जिवनच अनेका कुशी गुंता. आमी अर्थ करूंक शकनातल्या वरवीं देवाचो हात तांदूळ पळोवंक शकनातल्या वरवीं आमी सलवता. रोमाकारांक बरयल्या 11व्या अध्यायान 33-34 वाक्य अशें म्हणटा हा कितली अगाध देवाची संपत, कितली निगूढ ताची जाणवाय आनी समजोणी. कोण आटापीत ताची फैसलां, कोण परकीत ताच्यो वाटो. सर्वेस्पर जी चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो, कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो, कोणें तें ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताजे लागीं घेतलां. सर वस्तू ताजे तावन आराम जातात, ताचे मरिफात आनी ताचे खातीरच शेवट जोडटात. सर वस्तू ताचे मरिफात प्रारंभ जातात आनी ताजे खातीरच वाक्य म्हणटात ताजे मरिफात आनी ताजे खातीर शेवट जोडटात. हर एकी ताजे मुखांतर शेवट घडटात. आमी 2-3 उदाहरणां ह्या विशयान दिवचें जालें. देवाची जाणवाय विपरीत आनी आमकां कांयच कळना. वांजेलाच्या आदारार हांवें उदाहरण दिवचें जाल्यार किर्तन 74 अध्यायांत पयलें तान 9वें वाक्य आमी वाचलें जाल्यार थंयसर किर्तनकार म्हणटा देव कित्याक तुवें आमकां सदां काल पर्यंत सांडलाय. तुज्या सर्वाच्या शेळयांचेर तुजो राग कित्याक पेटला. पळय कितलें बरें सवाल. देवा कित्याक तुवें म्हाका सदां काल पर्यंत सांडलें. कित्याक तुवें संपूर्ण सांडून घालाय. तुवें तुज्या सर्वाच्या शेळयांचेर तुजो राग कित्याक पेटला. कित्याक आमच्या जिवितांत अशें घडटा. आमी क्रिस्तांव आमच्या समुदायाचेर कित्याक हल्लो जावन आसा. आमी क्रिस्तांव तुजो फाटलाव करता, इतली मिसां आयकता, इतले शर्माव आयकता, इतली नव्याना करता, तरी पूण आमकां कित्याक दगदवणी आसा. हांगासर विचारता सवाल. कित्याक तुज्या शेळयांचेर कित्याक तुजो राग कित्याक असो पेटोवन इतल्या कश्टाता आमी. पुर्वेल्या काळार तुवें विंसून काडल्या परजेसो, तुजें दायज करूंक तुवें सोडयल्ल्या कुळयेसो, तुज्या निवासा खातीर तुवें विंसलेल्या सियोनाचो पर्वसो उडास कर. सोमिया तूं उडास कर. तुवें म्हाका वाग्दान दिलाय. पवित्र पुस्तकाचें सबार पोटी आमी वाग्दान दवरूंक मागता. सोमियांचे म्हाका वाग्दान दिलाय. ह्या वाग्दाना वरवीं म्हाका सुटका दी. ह्या वाग्दाना वरवीं आमकां सुटका दी. आमी सबार पोटी मागता. आनी किर्तनकारी तशें म्हणटा तो उडास दवर, तो तुवें पवित्र त्या पर्वतार गेल्लो उडास दवर आनी आमकां सुटका दी. आनी कित्याक तशें सांगता. कित्याक तो म्हणटा दुस्मानान पवित्रान त्या सगळ्यांची दसवाट केल्या. कुराडीने हातऱ्यो घेवन ते आयले आनी दारां तांणी फोडून घाली. तुज्या पवित्रानाक तांणी उजो लायलो. तुज्या नांवाच्या निवासाचो जागो बसटायलो आनी ताचो सत्यानाश केलो. इतलें पुरो जावन आसा. आनी तो 9वें वाक्य म्हणटा 9वें वाक्य म्हणटा
तरी पूण इतलें आमी मागता तरी पूण कसलेच कुणा आमकां दिसना. खंय तुजें इतलें मागल्यार इतलें पुरो अन्याय अनीत आमच्या समुदायाचेर जावन आसा, पूण तुजीं खुणा कांय आमकां दिसनात. कोणूच प्रावा दिना, कोणी कितें जाता काल जाता कोणी सांगची गती ना. केदना पर्यंत हें अशें उरतलें तें आमच्या मदल्या कोणाकच कळीत ना. केदना पर्यंत अशें घडतलें आमकां कोणाकच कळीत ना. कित्याक अशें जाता आमच्या समुदायाचेर आमकां कळीत जायना, कांय कळीत जायना. आनीक ह्याच प्रमाणे आज आव्हान तूं मुस्तुबटी आमी समुदायान सांगता, म्हज्या आनी तुज्या समुदायाक अशें कित्याक जावन आसा. आमी इतलें मागणें करता, इतलें करता, तर आमकां तो समुदाय ही समुदाय कित्याक आमकां दग दिता, कित्याक आमकां दग दिता, कित्याक आमी खंयसर वेतना आमकां अडकड येतात. हेंच सवाल आज आव्हान तूं विचारनासा. म्हाका आनी तुका समजना, म्हाका आनी तुका समजना. आनी त्या दाडे एकच वाट जावन आसा, देवाचेर विश्वास दवरची. आनी एक उदाहरण दिता. धर्मदूतच्या कृत्यांत 9व्या अध्यायांत 32वें वाक्य तावन 10व्या अध्यायाच्या 23वें वाक्य वाचल्यार थोडी घडीत आमकां थंय थोडी विचार आमकां कळटात. थंयसर 32वें वाक्य म्हणटा, पेद्रू सगळ्यांनी वचून भावार्थांची भेट करनासता लिड्डा शहरान वस्ती करनासल्या देवाच्या भक्तांसरशीन येवन पावलो. थंय येनेया नांवाचो आरेगार 8 वर्सां मांद्रेक लागिल्ल्या तो ताका पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रून ताका म्हळें, येनेया, जेजू क्रिस्त ताका बरो करता, उठ आनी तुजें हांतूण सारकें कर. आनी तक्षणच तो उठलो. पळया, वो पेद्रू येत आसतना थंयसर एकलो पिडेस्त आशिल्लो, ताका उठ म्हूण सांगलें, तक्षणच तो उठलो. आतां म्हाका समजना, या तुका समजना, हे साबार जाणांक म्हाका समजना, ताका मात्र कित्याक गूण केलें. पेद्रू आसतना मस्त जण पिडेस्त आशिल्ले, कित्याक उरल्यांक गूण जायना तें समजूंक आसात. तें समजूंक आसात. कितलेशे जाणांक आमी मागता, कित्याक थोड्यांक मागिल्लें मात्र मेळटा आनी थोड्यांक मागिल्लें कित्याक मेळना. समजूंक असाध्य, समजूंक असाध्य. तेंच वाक्यान त्या पॅरार मुखार वता आसतना म्हणटा, थंयसर एकली स्त्री आशिल्ली, ती जोप्पा शहरान तबिता नांवाची एक भावार्थीन आसली आनी ती पिडेस्त जावन ती मरता. आनी थंयसर 40वें वाक्य म्हणटा, पेद्रून तांकां सगळ्यांक भायर धाडली आनी दिंबेर पडून मागलें. उपरांत त्या मोड्या अशें घुंवन म्हणालो, तबिता उठ. तिणें आपले दोळे उक्ते केले, पेद्रूक पळोवन ती उठोवन बसली. आतां समजना कितें म्हळ्यार हिका उठयलें मेल्ल्याक उठयलें, पूण ती परत मेली. परत इल्लें तर मन परत मेली. त्याला तिका उठोवन कितें सदान जालें, कितें उठोवन सदान जालें. तिका मात्र तिका ती मेल्ल्याक उठयलें. कितलेशे समाजान लोक मरतात, कित्या खातीर तांकां आमी त्या थंयसर आपोस्तालांनी उठोवंक ना. हे कित्या खातीर थोड्यांक उठयना. मेल्ल्या लाजराक जिसून उठयलें. लाजर आजून जिवन ना, तो मरून गेला, आजून मरून गेला. पूण ताच्या फाटल्यान एक आमी पळयलें जाल्यार थंय उठयलें कित्याक म्हळ्यार थंयसर आसल्या लोकांक भावार्थ मेळच्या खातीर. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, 42वें वाक्य म्हणटा, ही खबर सगळ्या जोप्पान गजली आनी जायते जण सोम्याक सतमान लागले. पळया, सोम्याक सतमानच्या खातीर तिका तिणें मेल्ल्यांतलें जिवन केलें. आमची रीत कशें वता की ताका गूण जालें, म्हाका कित्याक जावना, म्हाका जालें ताका कित्याक जायना. जाल्यार देव तुजो आसा जाल्यार कित्याक इतलो आस्पत्रेन इतलो लोक आसा. मस्त जाण विचारता तुमकां, तुमी म्हणटात हालेलुया हालेलुया म्हूण मागण्याक येतात आनी म्हणटा तुमची पिडा गूण जाता म्हणून. जाल्यार इतलो आस्पत्रे कित्याक आसा, थंय लोक पिडेस्त आसा, थंय वचून तुमी पुरो आपूण गूण करा न्हय. सवालां तुमकां विचारतात, सवालां तुमकां घालतात. सवालांक जापी दिनासतना आमकां थोडे फावटी तोंड ल्हान जाता. उडास तो मोगाचें न्हू. खंयसर देवाचें योजन आसा थंयसर मात्र तें बदलावण जावंक शकता. देवाचें योजनाकाल आमी ताका समजोवंक आमकां सकाना, पूण भावार्थान आमी गेल्ल्या वेळार थंयसर बदलावण घडटा. आनी ह्याच 10व्या अध्यायान आमी थंयसर पळयता, त्या पेद्रू दुसऱ्या दिसा त्या आनीक पयणार आसून शार लागीं पावतना दोनपार परतले उपरांत पेद्रू मागणें करूंक घराच्या उक्त्या माळयेर चडलो. थवळ ताका भारी भूक लागली आनी तो जेवंक सोदतालो,
पूण जेवणाची तयारी नासता पेद्रू एक ध्यान परवशान पडलो. अंतरळ उक्तें जालें ताका दिसलें आनी व्हडलें एक शिडाशी 4 कोणशांनी उमकळून आसली कसली एक वस्त भुंयक देंवन येतली ताका दिसली. तांचो सौर जिनसाच्यो मनजाती जीवदाळी आनी आकाशाची सुकणीं आशिल्लीं. थवळ एक थाळोय ताणें आयकलो, पेद्रू उठ मार नाका. पूण पेद्रून जाप दिली, नाका सोमिया नाका, कसलेंच बश्ट वा अशुद्ध हांवें येदोळ खावंक ना. ताका तें सोपण पडटा आसतना तो भुकेल्लो थंयसर जेवंक तो आसतलो रेडी करता आसतना अशें एक सोपण पडलें. ताका समजूंक ना असलें एक सोपण म्हाका कित्याक पडटा म्हणून. पूण ताका कळ्ळें केदाळा कर्नेल नांवाचो येवन ताका तेंचे ताजे जण येवन ताज्या घरा कर्नेल नांवाच्या आपयल्या वेळार ताका तो सतकळ म्हणटा, तेणें वाक्यान म्हणटा, ताका ताणें सांगलें, एका जू देवान हेर जातींक भेट दिवची वा तांचे सांगाता बरसूंचें तें आपल्या समोर्तीक विरोध म्हूण तुमी जाणात. पूण कोणूच मनशाक हांवें बश्ट वा अशुद्ध म्हणसो न्ही म्हूण देवान म्हाका दाखोवन दिलें. पळय खंयसरगी एक घडीत घडलें, ताजे उपरांत कितल्याच दिसान ताका आनीक जालें. म्हज्यान तुज्या जिवितांत येतंत थोडे फावटी आमकां कळना कित्याक अशें जाता म्हूण कळना. खाल्यार कशें जाता, हात घाललें पुरा फेल जाता, हात घाललें म्हणटा फेल जाता, खंय गेल्यार फेलियर. कित्याक अशें जाता, हांवें खालें गेलां कितें जाता, देवाचें योजन आसा ताज्या फाटल्यान. हांव तूं समजूंक शकना. मात शिवाय ह्या कितेंगी घडितां जाता म्हणून खांगाल जायचें म्हणून ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा, सोड, देव कितेंगी तुज्या जिवितांत काम करनासा. तुका समजना, हांव ओप्पातां समजना. पेद्रूकी समजोना केदाळ समजना, ताजे पांय धुतानाय ताका समजोना, त्या सोपण पडटनाय ताका समजोना, दोनी फुडें ताका समजोना. पूण देवाचें योजन ताज्या फाटल्यान आशिल्लें. मुस्तमुटी आमच्या जिवितांत आमकां घडिता जिवनांत थोडे फुडें म्हणटा, ताचेर इतलें पातयलो सायबा, ताणें म्हाका हात दिलो न्हय सायबा, इतलें करून ताणें हात दिलो न्हय म्हणून. ताजे फाटल्यान एक राजांव आसा. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, जुवांव म्हणटा, हांवें तुमकां दिल्लो स्नान उदकान स्नान दिलो, पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो तुमकां पवित्रात्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. अग्नी अभिशेका म्हणटा. कितें म्हणटा, फायर एनॉयंटींग म्हणटा. खालें तें फायर, देवाचें फायर येताना कितें जाता आमचें तें खाल जाता. उजो आयिल्ल्या वेळार खाल जाता. नाका जाल्लें सगळें भस्म जावन येता. आनी खंयच्याक ऊब उगोवंक जाय तें ऊब उगता. खंयसर ऊब उगोवंक जाय, खंयसर आमचें थंड पडलां थंयसर जिवन उण जाता आनी थंयसर बरें फळ दिवंक शकता. मुस्तमुटी म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत जाय तितल्यो संगती आसात. त्यो मेळ्यो, त्यो वसा जाय. आनी त्या खातीर पवित्रात्म्याचो अग्नी अभिशेका जावंक पुरो. देवाचे कृपेन तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत थोडीं घडितां घडटलींच. आनी ती घडितां घडल्या वेळार तें म्हजें तावन पयस वता. एकच उज्यांत लांकोड सगळें भस्म जावन खाली गोबर मात उरता. पूण इटे दवरल्यार त्याच उज्याक गट्ट जातात. लांकोड भस्म जावन खाली एक गोबर मेळ्ळो तर इट्यांचेर तो इंगळो घाल्ल्या वेळार, उजो घाल्ल्या वेळार ते इटे भयंकर घट जावन एकदम स्ट्रॉंग जातात. एकच उसो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तसो पवित्रात्म्याचो उसो. थोडे फावटी आमच्या जिवितांत खंयचें सोमाना तें पुरा तो भायर घालून वता. थोडे फावटी आमचे त्या बसार आमी गेल्ल्या बरें, बसार येता आसतना खाल जाता, थोडे बस स्टँडान थोडे देंवतात आनी थोडे सडटात. आमचे सांगात आमी हांगा तावन चिंतया एक पयशे घेता, जाय तितले जाण सडटात, जाय तितले जाण वेतात. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मुस्तपडींचे आमचे सांगात आसा बरो फ्रेंड सायबा, ताणें म्हाका अशें केलें गे करीच ताणें कित्याक कोत्ता की तो योग्य न्ही, तुज्या अकरेच्या मुसर येवंक तो योग्य न्ही. ताका ताणें पयलेंत केलें, तुका विशय कळ्ळी आनी ताजें तुज्या जिवनांतल्यान तो भायर गेलो. संतोश भाव टेंशन करच्याक कित्याक सायबा म्हाका अशें जालें म्हणून बेजार करच्याक. संतोष भाव तसले व्यक्ती खंयचे तुजे व्यक्ती तुज्या जिवनाक अकरेक पर्यंत तुजे रावचे तसले योग्य न्ही जाल्ले व्यक्ती थंयसर तावन भायर वचून दिता. योग्य न्ही जाल्ले व्यक्तीचे पूण थोडे पर्यंत तुका कळटा, खाल्ल्यार कळटा ह्या देवा ह्या मनशाचें म्हाका आतां कळ्ळें म्हणून. नाजाल्यार आणकी थोडीं वर्सां तूं मोस वेचाक पयलेंच तुका देवान तुका कळीत केलें. संतोष भाव जिवितांत खंयचें घडी जाता न्ही ताच्या फाटल्यान संतोष भाव तुका समजना जावंक पुरो, कित्याक घडटा म्हणल्यार कळना जावंक पुरो, तरी पूण तूं संतोष भाव. कित्याक संतोष पावल्या वरी
आमकां आमी सांगचे संकेत जावन आसा, देवा तूं मुजे सांगात आसाय, खंडीसावनी तूं म्हाका बरें करताय म्हणलो भावान मुजे तें आनी तुजें तें आसता. द्वितीय नियमाच्या 7व्या अध्यायांत 9वें वाक्य म्हणटा, सर्वेस्पर जो देव खरोच देव म्हूण वळखून घे. तो विश्वास देव ताजो मोग करतल्यांक आनी ताजे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळटा. हें जावन आसा सतमोगाचें नांव. पोरण्या सल्ल्यान जावंक पुरो, नव्या सल्ल्यान जावंक पुरो, एक तुमी उडास दवरसे. सर्वेस्पर देव विश्वास देव तुज्या जिवितांत खंयीय घडीत घडोवन दिता, ताजे फाटल्यान सर्वेस्परचो हात आसा, सर्वेस्परचो हात आसा. त्या अब्रामाक सांगलें तूं खंय हाडे ते सीदा मुखार वच म्हणून, खंय येचें बिरमो ताका गुंतून नाटलें. ताच्या जिवितांत ताका समजूंक येना वच खंय येचें. कितलीं वर्सां तो पयण करून गेलो, ताका खंयसरी ताका गांव दिसोना, खंयसरी गांव दिसोना. पूण जिवितांत ताच्या कितें घडलें ताच्या बऱ्याक म्हूण चिंतून तो सोलूनच गेलो. ताका समजूंक ना तरी पूण तो देवाचेर विश्वास दवरलो. सबार संगती अशेंत घडटात, समजनात तरी पूण आमच्या बऱ्याक कित्याक देव जावन असो विश्वास म्हणून गेल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत खंयचें बदलावण असाध्य म्हणून चिंतले जाल्यार त्या संगतींत जायतलें बरेंपण आमकां घडोवंक साध्य आसा. त्या देखून रोमाकारांक बरयल्या 8व्या अध्यायांत 28वें वाक्य थंयसर पळयत पुस्तकांत सांगता, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोण दिला तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता म्हणून आमी जाणाव. 100% म्हज्या जिवितांत हांवें मस्त पटीन बगलां. जायते पटी म्हाका आयिल्लें खंयचेय तुका समस्या आयल्या जाल्यार हर एक समस्या उपरांत म्हाका आयलो सगळो संतोश असो. सुरूक म्हाका समस्या टेन्शन जाता कित्याक हो समस्या आयलो म्हणून, पूण थोड्या तेंपान हांव पळयतना हो समस्या आयल्या वरवीं आज इतल्या अंत आसा म्हणून म्हाका बगता. मस्त दिवचे ताका जायतले हजार एग्जाम्पल आसात. तुमच्या जिवितांत जायतलीं घडीं घडल्यान जावंक पुरो. मस्त पटी आमकां कळीत जायना त्या घडयेक आमकां दूख जाता, पूण मागीर आमी मस्त संतोश पावता. कित्याक पळयत पुस्तक त्या सांगल्या प्रमाणे जें कितें भावार्थाच्या जिवितांत जाता तें हर एकी ताज्या बऱ्याक जाता म्हणलो पळयत पुस्तक स्पश्ट करून सांगता. थोडे मोठे म्हजें आनी तुजें जिवीत सुक्या धरणी बरी जावन आसा. काल गेल्यार चुरी पावस येना, खंय येना, काल ड्रायनेस अर्थ जायना, खान जावन कळना. आनी थोडे फावटी म्हजें आनी तुजें जिवीत टोटली अनिश्चित, डायरेक्शन ना, तिशीन येता गी इशीन येता गी खंय कळना. आनी थोडे फावटी म्हजें आनी तुजें जिवीत सगळें भियान आमी कांगालता. फाल्यां खावन जाता गी, आत्तां इल्ल्या वेळान खावन जाता गी, खावन जाता गी भियान कांगालशें जिवान. आनी थोडे फावटी खालीच आमी राखून उतरवता केदाळा आमकां बरें जायत कशें जायत घेवन. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा तुका कळना जावंक पुरो, तुका खंय कळना जावंक पुरो, पूण तूं राखून राव आनी देव तुका आन्सर करता, देव तुका जाप दिता. कीर्तन 40वें अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा, अत्रेगान हांवें सरस्पराची वाट पळयली, तो म्हजेशी बागवलो आनी म्हज्या उल्याक ताणें खान दिलो. मुखाच्यान कितलें अर्था बरें उतार. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. वाट पळोवनचें म्हळ्यार केदाळ येता म्हूण गुंतना अशेंच वेटिंग वाट पळोवन रावलें. अत्रेगान पळोवन रावलो, वेट केलें, राखलो आनी तो म्हजेशी बागवालो आनी म्हज्या उल्याक ताणें खान दिलो. मस्त पटी जिवितांत मोगाचें न्हू राखाचें पडटा. आमकां कुडले आतां पुरा फास्ट फूड जावन कुडले जायचें पडटा, पूण आत्मीक तरान शेतांत हांवें तुवें राखाचें पडटा, मस्त पटी राखाचें पडटा. पळयत पुस्तकांत जाय तितलीं उदाहरणां आसात, जाय तितले राय जावंक पुरो, जाय तितले प्रवाद जावंक पुरो, मस्त तांणी तांच्या जिवितांत राखले. एलियाचो फाटल्यान येतलो तो एलियेशा, कितले बडी जाय एलिया फाटल्यान धांवलो. आखरेक तो एलिया वयर येता आसतना ताज्या फाटल्यान धांवलो. एलिया कांय सांगना, आळे तूं म्हज्या फाटल्यान येयलो तुका धरतो हांव, तुका आत्मेचें सकत येता म्हणून. पूण ह्या एलिशाक आशा आशिल्ली हाच्या फाटल्यान गेल्या कांय म्हणी जायत कोणा म्हणून बिरमोद कितले बडी ताज्या फाटल्यान गेल्लो तो. अकरेच्या दिसा ताज्या फाटल्यान धांवता तरी पूण एलिया सांगना, आनी खंय धांवता सांगना. अकरेक सांगता ना म्हाका दिवंक जायना, तुवें हाडे अशें केल्यार मात जाता म्हणून.
आनी म्हाका कस्स वयर येताना पळय म्हूण आनी तो बिरमोत एलिया वयर येताना शें करून पळयता आनी ताका धरती सकत येता कितलो तो राखलो मोगाच्यानो कितले फाटल्यान दोगलो म्हजें तुजें जिवीत तशेंत मस्त जाण आमी आशेता पळयतात म्हाज्या सक्तेन सड आनी सड बराजे आमी मस्त बरें करीचे आमी घटमूट जायचे आमी आर्थीक आत्मीक तरान दोनी समृद्धी जायचे मस्त जाण आशेता कुडलें जायना राखा जाय पळयत पुस्तक म्हणटा समजना कित्याक कितें तुका राखयतात म्हणून तुका समजना पूण तुवें करी जायस त्या देखून इसाया प्रवादी 40 अध्यायान 29 वाक्यान म्हणटा थकलेल्याक तो सकत दिता बोळ नतल्याक तो घटाय दिता युवक थकून आनी दमून वेतीत तरणाटे आदलोवन पडटीत पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें गारुडा वरीन तांकां पाकाटे पडटले ती धांवतलीं पूण थकची नान ती चलतलीं पूण दमची नान त्या देखून मोगाचे न्हू तरणाटे आदलोवन पडल्यार घटमूट असले व्यक्ती आदलोवन पडल्यार तूं केदाळे सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरताय तूं केदाळे सवाल करिनाय देवाक अशें कित्याक तूं खंय आसाय देवा खंय आसा देवा सवाल करनासतना देवा जें कितें करता म्हाका समजना देवा तूं सगळ्यांनी आसाय आनी हें म्हज्या बऱ्या करता म्हणून केदाळे तूं पातयेवन सर्वेस्पराचेर तूं पातयेवन रावताय की त्या वेळार सर्वेस्पर देव म्हणटा गारुडा बरी तांकां पाकाटे पडटले ती धांवतलीं पूण थकची नान ती चलतलीं पूण दमची नान कित्याक हर एक म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत घडीत घडचें ताच्या फाटल्यान एक योजन आसा जेरेमिया प्रवादी 29 अध्यायान आनंदाने वाक्यान सांगता थंयसर सर्वेस्पर देव आमकां हर एक आमच्या फाटल्यान योजन आसा म्हणटा वय तुमच्या पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण आसात पूण हांव खरेंच जाणा तुमच्या हिता पासत न्ही तुमच्या केस्ते पासत केल्ल्यो येवजणो भरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो त्यो येवजणो त्या खातीर रोमांकारांक बरयल्ल्या 11 अध्यायान 33 वाक्य म्हणटा हा कितली अगाध देवाची संपत कितली निगूढ ताची जाणवाय आनी समजोणी कोण आटापीत ताची फैसला कोण परकी ताच्यो वाटो सर्वेस्परची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो कोणें ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताचे लेगीत घेतलां कोणाय कितें समजना मोगाचें न्हू आनी त्या देखून जोबाच्या ग्रंथांत 33 अध्यायान 33 आनी 33 वाक्य म्हणटा आपल्या जाणवयान कुपाची संख्या मेजूंक कोण शकता आकाशाची भाणां रिती करून पृथ्वीची धूळ जमा करूंक आनी दिंगटां चिकटून बसूंक कोण शकता मनशाची जाणवाय बारी लिमिटेड आमकां कांय करूंक जायना देवाची जाणवाय अगाध ती आमकां अर्थ करूंक जायना मनशाची जाणवाय आमकां इवन नेकेत्रां कितली आसात म्हणना पोर एका वॉट्सॅपार हांवें पळयलें पळयत पुस्तक म्हणटा ह्या हांगासर कितलीशीं हजारो अंदू नेकेत्रां आसात म्हणून पूण विज्ञानी म्हणून आले थोडेंच नेकेत्रां इतलेंत नेकेत्रां लॅक करतले आतां म्हणटा ना ना आतां मस्त आसात म्हणटात कित्याक आमचे कडना लॅक करूंक जायना आमचे कडना तितले समय लॅक करूंक जायना इतले व्हडले विज्ञानी म्हणटा इतले व्हडले केदें व्हडलें डेवलप आज आमकां सांगात देवाकच ते सवाल करतात देवाकच ते सवाल करतात देव खंय आसा म्हणटात थोडे विज्ञानी देव खंय आनीक सोमा विज्ञान करेक्ट मांड्याक वचनातले आनी थोडलीं ताजे कडेन डब्बलां सवाल विचारतात हें पुरा विज्ञानी जाल्यार तुमी खालें आसा देवूच तूं ना म्हणलें आनी विचारतात थोडे बरे विज्ञानी देवाचेर पातयतात अर्दें करून आसचें आमचें इल्लें अर्दें विज्ञान गुत्त आसचें मस्तपटी आमकां सवालां विचारतात ह्या विज्ञान सब्जेक्टांनी कोणी येयलेलें शिकल्यार ह्या शिकयतना देवूच ना म्हणटात कांय करूंक जायना तांकां सवाल विचारल्यार तांचे कडेन ना पूण एक मात सत मोगाचें एक मात 100% सत देवाची जाणवाय ह्या खंयच्या विज्ञानीक आज पर्यंत ना एकल्याकी ना हजारांत एकल्याकी ना आनीक हे आमकां सवाल करता तर आमी उडास दवरिचे मोगाचें न्हू हे हाका कांयच अर्थ ना त्या देखून किर्तनकार 8व्या अध्यायांत 3 आनी 4 वाक्य अशें म्हणटा तुज्या हातांनी केल्ल्या आकाशाचेर तुवें खंयसयल्ल्या चंद्र आनी नखेत्रांचेर म्हजी नदर घालतना हांव चिंता मनीस कोण तुवें ताजो उगडास करच्याक मनशा बोध कोण तुवें ताजी परवा करच्याक मनीस कितेंच न्ही मोगाचें न्हू मनीस कितेंच न्ही आमी 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 सवाल करूंक ताका कांयच न्ही आमकां समजनातल्या घडलें कित्याक अशें घडीत घडटा म्हणल्यार घडलें देवाक आमी सवाल करूंक हांवान तूं कोणूच न्ही उडास दवरा उरल्यांक की तुमी सांगा तुमच्या बोवारी तुमच्या इश्टमंत्रांक तुमच्या शेजाऱ्यांक खंयसर पुरो अवकाश मेळटा तांकां पुरो तुमी एकच सांगूंक जाय मोगाचें न्हू एकच एक सांगूंक जाय कितें म्हळ्यार आमी देवाक सवाल करचें बरें म्हाका तुका समजना तितलेंच पूण समजना म्हणून आमी ते सवाल करचे नाका आमी ते सवाल करचे नाका समजना जाल्यार देवाचेर बावट दवरून आमी जिया किर्तन 147 कीर्तन 5वें वाक्य अशें म्हणटा
आमचो सोमी व्हरतो आनी पदवेदार ताची जाणवेक मीत मेरना. उडास दवरा मोगाच्यानो, ताच्या जाणवेक मीत मेरना आनी हांवें तुवें सवाल करूंक जायना, हांवें तुवें सवाल करूंक जायना. त्या देखून खेदाळा त्या आत्मीक सैमान भरलो तर जोब हजारां सवालां करतालो, हजारां सवालां करतालो. आनी ह्या जोबाक केदाळा आत्मीक दिश्ट आयली. त्या तो 42 अध्यायांत पयले तो 3 वाक्यांत अशें म्हणटा, तेन्ना जोबान सर्वेस्पराक जाप दिवन म्हळें, तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्ही म्हूण हांव जाणा. ज्ञानार्पणान दैवीक मांडावळ आश्वस्त करता तो कोण हो? वय म्हाका समजना तसल्या वस्तू विशीं, म्हज्या गिन्याना भायर आसल्या वस्तू विशीं हांव उलयलो. आसा इंत तुमकां सांगता मोगाच्यानो, आज हांव इंत नियाळ करनासा. म्हाका अर्थ जायनातल्या संगती विशीं, म्हज्या गिन्यानाच्या भायर आसल्या संगती विशीं हांव उलयलो. आनी जोब कितें म्हणटा 42 अध्यायांत, थंयच म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें जायचें मोगाच्यानो. आनी त्या वेळा कशें जोबाक सर्वेस्परा देवान दोडत्यान आशिर्वाद केलें, तशेंच म्हाका आनी तुका शेकडांवर दोडत्यान सर्वेस्पर देव आशिर्वाद करूंक शकता. पूण देव म्हजे आनी तुजें तें आशेवचें एकच एक उतार तें मोगाच्यानो. आनी तें जावन आसा जें तुका समजना तरी तूं सर्वेस्परा देवाच्या कुशेक खालती मान घाल, सवाल करूंक वचनाका. सर्वेस्पर देव तुज्या जिवितान कितें करूंक आशेता ताका उक्तें जावन तूं अवकाश कर दी. आनी तेंचो सवाल जेजून त्या पेद्रोक आयच्या वचपान विचारलें. तेंचो सवाल जेजून तें विचारलें आनी सांगलें, जेजून ताका जाप दिलें, हांव कितें करता तें तुका आज समजना, पूण मागीर समजतलें. आनी पेद्रोक निसाय कितें ताका तो म्हणालो, ताका समजनातलें, ना देवा तुवें म्हज्या पांयां पडचें नाका, हांव कितें केल्यार सोडना. खेदाळा देवान सांगलें, तशें जाल्यार तुका सर्गींच्या राजान वांटो ना म्हणटाना, तशें जाल्यार म्हजे पांय माते आतां पांय पुरो दू म्हणटा, हात पांय पुरा दू म्हणटा. आनी म्हाका आनी तुका हेंच जेजू आज सांगूंक आशेता. जेजू म्हाका आनी तुका सांगूंक आशेता मोगाच्यानो, म्हाका आनी तुका सांगूंक आशेता. कितें सांगूंक आशेता? तुज्या जिवितान कितें जाता तें म्हाका करूंक सोडपुता. म्हज्या धुवे, म्हज्या पुता, तुज्या जिवितान कितें तुका करूंक, तुज्या जिवितान कितें तुका हांव करनासा तें म्हाका करूंक सोड. आडाय नाका, अडकळ घाल नाका. तुवें सर्गीचें रास सोडयचें जाल्यार, तुवें तुज्या जिवनांत समृद्ध जावन अभिवृद्धी जायची जाल्यार, तुज्या जिवनांत कोणीय चिंतूंक शकनातल्या उंचल्या पावंडा पावत जाल्यार म्हाका कितें करूंक आसा तें करूंक सोड. तुका समजना, त्या पेद्रोक पांय दिता आसतना समजून येतलें, तुकाय म्हज्या पुता म्हज्या दुवे हांव कितें करता समजना, तुका समजना. पूण म्हाका तुज्या जिवितान काम करूंक सोड पुता, काम करूंक सोड दुवे. हांव जेजू तुज्या जिविताक कितें बरें म्हाका गुत्त आसा पुता, तुज्या जिविताक कितें बळें म्हाका गुत्त आसा, तुज्या जिवितांत उजवाड उंचल्या पावंडा तुका हांव पावोवंक शकता पुता म्हणटा जेजू. तुका वर्तें आत्मीक जिवीत दिता, हांव तुका वर्तें लौकीक बरें जिवीत दिता, पूण म्हाका काम करूंक सोड. त्या देखून आज तावन ह्या घडये तावन हांवें तुवें पेद्रून पांय धुतना आडवारल्या बरी, हांवें तुवें आडवरचें न्ही. जेजू काम करूंक सोडया. आमकां अर्थ जायनातल्या संगते विशयेंत, आमकां समजनातल्या संगते विशयेंत आमी अडकळ घालच्या बदलाक, जें कितें जिवितान घडटा ताका अडकळ घालच्या बदलाक तें जावंक सोडया. आनी जेजूचेर 100% आमी पातया. म्हजो जेजू म्हाका केदींच सोडून घालना. जें कितें म्हजो जेजू म्हज्या जिवितान करता, म्हज्या बऱ्या करता, अर्थ आसून करता, उद्देशान करता, म्हजें जिवीत नंदन करच्या खातीर करता. आमेन. एक घडी दोळे धांपया मोगाच्यानो. मोगळा सुमया जेजू, हांगासर आसल्या हर एका तुज्या पुताक आनी तुज्या दिवेक हांव तुज्या हातान समर्पित सुमया. सर्वेस्वर बापा, सबार संगती आमकां समजना सुमया ह्या जिवितान कितें घडटा, कित्या खातीर घडटा, केदाळा घडटा, कांयच समजना सुमया. म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत हांवें वावर करचे कडेन हांवें हात घाल्ले कामा विशयेंत, म्हज्या शेजारा, म्हज्या फिरगजेंत, म्हज्या देशांत, म्हज्या समाजांत, म्हज्या राज्यांत, म्हज्या राष्ट्रांत, म्हज्या संवसारांत
कितें घडटा म्हणलें असं कळना. म्हाका तें मस्त सांगती अन्याय अनित म्हूण म्हाका भोगता समया हांव सुकलो समया. सगळें सृश्टीकर्त मोग बरेंपण नितीवंतपण आनी न्याय असो सगळो सृश्टी करता तूं सोमिया. तुका गुप्त आसा खंयचें बरें खंयचें न्याय खंयचें मोग म्हूण तूं जाणाय सोमिया. म्हज्या ल्हानशा मोतींत म्हाका समजनातल्या वेळार तुका नाकारीं सवालां घालनासतना तुवें म्हज्या जिवितांत काम करता आसतना अडकळ हाडिनासतना संपूर्ण तरान तुका शरण जावंक म्हाका कृपा दी सोमिया. केदाळ म्हाका म्हज्या जिवितांत कितें घडटा म्हणलें समजनातल्या वेळार सगळें तुजेर विश्वास दवरून जियोंक म्हाका कृपा दी सोमिया. सर्वस्व तुज्या हातान हांव समर्पिता सोमिया. म्हणण्याच्या 3ऱ्या अध्यायान तुवें सांगलें सोमिया तुज्या बुद्धवंतकायेन कितेंच करूंक वचनाका. सगळें सर्वेस्परा देवाक समर्पी आनी सर्वेस्पराच्या जणव्यान चल. आयच्या दिसा हांव मागता सोमिया हांगासर आसल्या हर एका भुरग्याक ताच्या जिवितांत कितें घडटा तें कळना तरी सोमिया तुजेर बरवसून जियोंक आयचे घडयेंत हांव तांकां कृपा दी सोमिया. आनी जोबाक कशें सोमिया तें सतकळीत जालें आनी त्या दाळा तुवें ताका दोडत्यान आशिर्वाद केलें. त्याच प्रमाणे तुज्या भुरग्यांक हें सतकळीत जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांक ह्या घडयेंत तूं आशिर्वाद कर सोमिया. विशेश रितीन सोमिया तांकां आशिर्वाद कर. बेसांवाने बरं कुटुंबा जिवीत आशिर्वाद कर. तांचो वावर आशिर्वाद कर. आर्थीक परिस्थिती आशिर्वाद कर. तांकां सादेपण बळेपण आनी आशिर्वादावेर आशिर्वाद दिवन उंचल्या पावंडाक पावय सोमिया. आमेन आमेन आमेन. सोमिया जेजू तुजें आशिर्वाद आमकां लाभय सोमिया. अब्बा बापा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तुजें योजन रूपीत कर बापा. बापा आमचें जिवीत तुज्या योजना प्रकार रूपीत कर. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या योजना कल जावंक आमकां आदार दी. पवित्रात्म्या त्या योजनाक कशें सलाजें म्हणलें सारकी वाट दाखोवन आमकां तुजो आदार लाभय. अब्बा बापा आमच्या जिवितांत तुजें योजन रूपीत कर बापा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या योजनाक खल जावंक आमकां आदार दी. पवित्रात्म्या त्या योजनाच्या वाटेर बरें वायट समजून चलोवंक तूं आमकां वाट दाखय. त्रिएक देवा आमचें हर एकल्याचें जिवीत आशिर्वादीत कर. आमचें थंय आसचें मनुश्य सैम सांडून आत्मीक दिश्टीन तुजी योजना देखूंक आमकां करपा लाभय. तुजें थंय भावार्थ दवरूंक करपा लाभय. हर एक कितें घडटा तें आमच्या बऱ्याक म्हणलें जाणा जावंक करपा लाभय. आमी अस्थिर जायनातल्या बरें. भावार्थांत अस्कत जायनातल्या बरें. फातयेणेंत दंडळनातल्या बरें. भावार्थ सांडून तुका नेगार करिनातल्या बरें. सोमिया आमच्या हर एका जिविताच्या वाटेर हर एका घडितांनी तूं आमचो सांगाती जावन राव सोमिया. सदांच विश्वासी जावंक करपा लाभय. तुजें खालतेपण आमी देख जावन स्विकार करन त्या खालतेपणान जियोंक आमकां करपा लाभय. तूं बापाक काल जालोय सोमिया. तुजो अकरेसो तें बरो घातवारोवन तुजो उस्वास समर्पण काल जालोय. पूण आमी आमच्या जिवितांत येवच्या ल्हान ल्हान समस्यांद्वारे धंडळटा सोमिया. आयचे दिसा तुजे लागीं
आमकां हर एकल्याक त्या त्रियेक देवातय विश्वास दवरचे पसत भावार्थाचे आनी पाती येण्याचे देणें दी म्हण मागता सोम्या. आशिर्वाद सी सोम्या. आमची काळज जामना तुज्या मोगान भरलेली जावन परिवर्तीत कर सोम्या. आमी जाणाव सुजान्ना म्हणली स्त्री देव बिरांतेची स्त्री तिच्याच घरा येवन न्यायनीत करतले त्या व्यक्तीन धांवन तिका वांकड्या वाटेक सोलोंक प्रेरण मेळ्ळ्यारी सोम्या जेजू तुजेर विश्वास दवरलो. तिचें कुटुंब तिच्या सांगाता आसल्यारी ताणी कितेंच करूंक सकनातल्या वेळार तिची दिश्ट तुजेर कसली. तिणें तिका उलो मारलो, तिणें तुका उलो मारलो आनी तूं तुज्या प्रवाद्या मुखांत्र तिका मरणाच्या शिक्षेतावन वांसोंक सकल्लो महान देव. आज सोम्या आमी हर एकली त्याच भावार्था खातीर मागता हांव, त्याच विश्वासा खातीर मागता हांव सोम्या. आनी आमकांच आमी समर्पित हांव तुज्या आशिर्वादांनी आमकां भर म्हण मागता हांव. Alleluia, 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 साई परमोन्नत देव सर्व सृष्टे सुरसणार सगळी भूमी नास जावन वसात तरी तुझे उतार नास जावचे ना. कित्याक तूं जावन आसाय जिवंत देव. या जिवंत देवा मुखार आमी आज हजर आसाव. आमचे खातीर जीव दिल्ल्या सोम्या मुखार हजर आसाव. आमचे खातीर रागात वरावन पातकांच्या सांकळीतावन सुटका दिल्ल्या जेजू समोर आमी हजर आसाव. ताची सकत आमचे मदेगात वळोन आसा. ताच्या पवित्र शक्तीन तो आमकां आपडूंक तयार आसा. समर्पण करुया आमचे काळीज, आमची समस्या, आमची मोत, आमची चिंतना, आमच्यो करण्यो, आमची कामां सरेंडर करुया. सोम्याचे हजरपण आमचे मदेगात आसा. खंयसर तो आसा म्हणून आमी सोदून वेचे नाका. तो आसा आमच्या स्तुतेंत. खंयसर दोग वा ताचे की 6 जण आसात थंयसर हांव आसा म्हणल्यार सोम्याच्या उतराक पात येवन आमी आमकांच समर्पिया आनी ताच्या अभिषेकपणा खातीर आमच्या बंधनांतून सुटका ताणें आमकां लाभोवच्या खातीर काळजांतावन ताका उलो मारया. सोम्या हांव समर्पितां तुजे समोर हजर जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांक. सोम्या तूं हर एकल्याक उक्त्या हातांनी स्वागत करचो देव. सोम्या तूं जावन आसाय कोणाकच खाली हातांनी फाटीं धाडचो देव न्हय. तूं जावन आसाय हर एकल्याक जिवीत दिवचो देव. तूं जावन आसाय हर एकल्याची काळजां मनां पारखुचो देव. तूं जावन आसाय हर एकल्याची कंत बेजाराय पयस करचो देव. आनी तूं जावन आसाय देव हर एकल्याक सोडका सोडवण देव. हर एकल्याक बंधनांतून रक्षण देव. जिविताच्या वाटेन चलोवचो देव. वै सोम्या आमी तुजी रचना तुजी भुरगीं तुजे समोर आसा. तुजो आदार मागोन तुज्या कृपे खातीर तुज्या सक्ते खातीर तुवें आमकां सोडोवच्या खातीर तुवें आमकां रक्षण दिवच्या खातीर तुजो मोग करच्या खातीर तुवें दिल्ल्या केल्ल्या हर एका उपकाराक अर्घ दिवच्या पासून आज आमी तुजे समोर आसा. सोम्या समर्पितां हर एकल्याची समस्या कितें आसात
आमची समस्या आमच्या मोती काढया. सोमी आमच्या कुडींत आसलेली हर एक तरेची पिडा समर्पिता सोम्या. जावंक पुरो ती गुण जावंक असाध्य म्हण वैजांनी सांगला जावंक पुरो. तरी पण वैजांचो वैज तुका असाध्य म्हणल्यास कितेंच ना सोम्या. आयच्या दिसा हर एका पिडेस्ताक हांगासर आसल्या तुज्या पांयामळी समर्पिता. जो कोणाक माथ्याचो केस्तावन पांयांचे आडी पर्यंत कुडीच्या कंच्या भागांनी खंयची पिडा आसा ती ते सर्व तूं जाणाय सोम्या. समर्पिता तुजे मुखार आनी मागता आमी गुण कर म्हणून. सारे सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो. करते ही तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान. Alleluia. How to Maria? Alleluia. 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 ये तो पवित्र ज्ञान, ये तो पवित्र ज्ञान, ये तो पवित्र ज्ञान आमच्या काळजा. ये तो पवित्र ज्ञान, ये तो पवित्र ज्ञान, ये तो पवित्र ज्ञान आमच्या काळजा. Ora sacramenta sustang naman karuya purvila tyarupavola navya riti adaya salvanvecha askatvisha babatache motia se bapa tasche sputa lasani stutiza padvi mahima sasna sasna eka stalyan hersita tuka dokaitche spirita sama sami navarta